आनी एक विशय आशिल्लो ते हेल्थाचो जो टेस्ट करता पळय कोविड टेस्ट तांचो रिपोर्टूच येयना आतां 2 वीक आयज आमी सगळे चर्चा करून आमी एक गोष्ट जाग्यार घालपाचें ऑलरेडी केला. आमकां एक आठवड्याचो टायम दिया. यू विल फायंड चेंजीस टेकिंग प्लेस. कितें आसता सडनली स्पायक जेन्ना केसीस जाता सडनली तुमी पळयता की अचानक 300 केसीस दिसाक पॉझिटिव्ह जातात. आमकां सगळे तरेतरेचे वेगळे तरेन विचार करून आरोग्य मंत्री म्हणून मुख्यमंत्रीचे कडेन आतां चर्चा हांवें केली आनी मुख्यमंत्री कडेचे सहकार्यान तेजे कितें विचार आशिल्ले ते समजून घेवन आमचे डॉक्टर्स आयज आमी पळयता की चडसो लोक कोमोबिडी खातीर एक्सपायर जाता. ते कोमोबिडी कडेन कशें आमी ट्रीट करूं शकता. आयजच्या दिसा तुमकां खबर आमी प्लाझ्मा थेरपी चालू केल्ली. कॉम्पॅशनेट ग्राउंडाचेर कन्वर्जर प्लाझ्मा आमी दिवपाचें ऑलरेडी चालू केल्यार. ते 2 पेशंट जे एकटो बरो इम्प्रुवमेंट दाखयता सॅच्युरेशन लेवल इन ऑक्सिजन. अदर पर्सन इज एज ही इज. ताका आनी एक डोस आमी दितले. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हात जोडून विनंती गोंयच्या लोकांक करता की जे कोविड आमचे वॉरियर जे कोविडांतल्यान भायर सरल्या त्यांनी फुडें येवचे प्लाझ्मा डोनेट करपाक. आमचे नवे मशीन फाल्यांच्यान फूल फ्लेज कमिशन आसतले आनी त्या मशिनान खंयचेच नुकसान जायना. ते फक्त प्लाझ्मा काडटा बाकीचे गोष्टी भितर धाडटा परत. आनी म्हणूनच हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी करतना आयज प्लाझ्मा इज द लायफ सेवर फॉर दीस पीपल. आनी एक सांगता की तरेतरेचे मेडिसिन्स जे आमी म्हणटा ते सगळे आमचे कडेन आसा. आमी वी वील हे जे हॉस्पिटलात जे कितें फेसिलिटीज जे जाय सगळे गोष्टी जे जाय एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी तुमकां हांव जेन्ना म्हणटा फुडें आसतलो म्हणजे यू नो दॅट आय हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर what is the best we can do for every citizen of Goa. So we are here for that. टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाडोवपाची वाढून आता 2,500 आणि कितले पर्यंत वाडयतले आणि 1,500 वाढल्यावर काय करतात. Is your health department facing difficulty in giving the reports on time because कितले when the spike and everything goes suddenly spirals, it takes a little time. Now the backlog is only about 1,600. I think another 2 days and plus we need to. I have just mentioned to Honorable CM is that let us put another 2-3 machines in other places. And so that will help in reducing the load. And also, we must remember that we are doing everything it takes. Wherever there are shortfalls, we will face it head on and see that we address those issues. पोस्ट अप्रूव्ह केले ते घेवपाक स्टार्ट झाले चालू आहे. टेम्पररी कोणाचे इंटरव्ह्यू चालूच आहे. जे कोण येतात who are eligible, we are recruiting based on merit and we are just sending them there. There have been reports that positive सापडलेले 2 दिसांनी क्वारंटाईन म्हणले फक्त घरात धाडटा म्हणून. ना तशें म्हाका दिसना. ते कोणी कितें सांगले काही गोष्टी खऱ्या आहा की when you say that certain infrastructure and other things have to be further improved, I do agree with you, but everything what somebody says I don't believe. आमच्या दिनचा Age limit is there for plasma therapy. Age limit means basically you have to be of a certain age. ते दिल्या न्ही आमी माझे व्हिडिओ आशिल्लो न्ही. सर कोविड वॉरियर जे फॅमिली आहा तांकां स्पेशल कितें आहा क्वारंटायन ना काय ना तशें. आमदार कसं आमदार बरो तांकां दिवची पडली प्लाझ्मा थेरपी ना ते इज हॅपी बट फक्त 2 लोकांक दिल्या आनी ते वाडयतले. तुका खबर आहा कितले डोनेशन जाला हा? कितले डोनेशन जाला एक 20 लोकांनी डोनेट केल्या आणि लोक फुडें येतात. एकदा फेरसिस मशीन चालू जाली ड्रग कंट्रोलर कडल्यान आयज सांजे पर्यंत लेटर येवंक जाय आनी फूल आमी जे कितें मॅनेजमेंट आमी जे करूंक जाय वेगळे तरेन करूंक जाय. Both of us discuss with each other because we have to see that we give the best to every citizen of Goa. We will do it. How is Dr. Admin? We should be fine. I have not heard any ordinary report. स्टाफाचेर लोड येता पळय येतलोच. आमचेर बी लोड येता, स्टाफाचेर बी लोड येता. आमकां सगळ्यांक काम करचें पडटलें. इट्स अ पॅन्डेमीक. सगळ्यांचेर लोड येता. तांकां कसो हेल्प करपाक जाय काय ना आमकां रोटेशन बेसिसचेर करचें पडटलें. इट इज ऑल ऑन रोटेशन नाव. एंड ऑल्सो माय थियरी इज लिटल डिफरंट. is more stress now should be given to the COVID situation in the state of Goa. And while other basic things continue, and we will see how best we can do. And Chief Minister has been supporting it, getting whatever doctors, whatever we need, we are getting. So we will take it forward in a very positive manner. Criticism also, according through your medium, I would like to share is that we accept it very positively because ultimately it gives an opportunity to correct. There are certain things that we need to do and we need to correct, and we are correcting. Spike COVID, is a second concern COVID for you? Spike is a concern for you. Huge spike every day. सेकंड कोविड हॉस्पिटल इन पाइपलाइन आहा सेकंड कोविड ना हॉस्पिटल तशें काय ना. एकूच कोविड केअर सेंटर पोस्ट नेटल आणि सगळे त्या गोष्टी आम्ही मांडूरच्या फेसिलिटीचेर आम्ही थंय घालतले. They have opposed it. ना ऑपोज मीन्स इट्स अ गव्हर्मेंट डिसिजन. इट्स नॉट अबाउट इट्स अ गव्हर्मेंट. फाल्यां
माझ्या मतदारसंघात कोविड सेंटर नाका म्हणून सांगल्यार कशें जातलें ते हांव आमदार त्या सायडीचो आहा आमचे 70चे लोकांक जर कोविड केअर सेंटरान घालूंक जाय इट इज बेटर देअर इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी देन समवेअर एल्स. So what happened to your 40 constituency all COVID care center? No, it comes under disaster management. It doesn't come under me.